सदां आमगे एक सॅल्यूट कित्याक तेणी तो केलो जायत न्हू फकत कोंकणी फिल्माच्या मोगा लागून त्यांच्या खातीर मातशी कोंकणी फिल्मां जागी जागी उरली उरली जाल्यार कित्याक चोय एक्टींग करपी जाय मेळटले फिल्मां प्रोड्युसर कोण फुडें सरता यू आर ऑन रेकॉर्ड आय सेड हे अशें भितर घालून हें करता बेस्ट स्टार्ट हाव टू मेक दीस इंटरव्यू व्हेरी सिरियस एनी आयडिया बिफोर लायक जॉन म्हणटकर पीपल ऑलवेज थिंक इट्स मोर ऑफ अ कॉमेडी आय थिंक इन रियल लायफ यू आर द मोस्ट सिरियस पर्सन वॉट आय हर्ड ना इन रियल हांव सिरियस पूण केन्ना तियात्रा बी वयता तेन्ना हांव जोक्स मारता जोक्स हय हय म्हणजे गूड मुडां आसपा जाय एंड वॉट मेक्स यू फील हॅपी हांव एवरी टायम हांव हॅप्पी आसता कित्याक हांव चडशें कसलें टेंशन घेयना हां कसलें टेंशन घेयना ना ना कित्याक आय नो फायनली नथींग इज फॉर एवर हां नथींग इज फॉर एवर जे म्हज्या पयलीं आसलेले हय तेणी जाय त्रास केले जाय तें केलें हां कांय ना फायनली वी हॅव टू लिव फ्रॉम हियर हय सो तुजे फाटल्यान पळय कितें उरता न्हू तुवें कितें बरें केलें तेजें तुगे फकत फूटप्रिंट उरताय पूण तुवें तेजे खातीर कितें ना कितें तरी बरें करपा जाय तेजे खातीर हय ओके सो एक म्हणजे पीपल नो यू फ्रॉम दी स्क्रीन स्पेस ओके एज अ पर्सन हाव यू आर घरा कडेन यू कीप ऑन यू नो थिंकिंग वॉचिंग कॉमेडी मुवीज या 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 कॉमेडीक हांव पळयता हे पळय सगळे सावथा सुपरस्टार आहाय न्हू हय ते तेंगे लोकांगे फेवरेट हां ते भाशेन मुगेले फेवरेट ते फॉर एग्जांपल मुगे सारको फेवरेट म्हणटा तो रजनीकांत 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 Action. हय देन सगळे हां तेंगे तो विजय तलापती हां. मागीर रावी तेजा हां. मागीर नागार्जून हां. मागीर अर्जून सर्जा हां. तेंगे सगल्यांगे मुवीज चोयता हांव मोहनलाल मामुटी हां आनी सावथा जेन्ना पिक्चर चोवपाक म्हाका चान्स कितको पडटा तेंगे म्हाका लँग्वेज समजो वो समजोनाका हां पूण सबटायटल येत न्हू हां तेजे तुका आख्खी मुवी समजता आनी तेंगे कॉन्सेप्ट बीन बरें हाडटाय ते ते पूण ते कॉमेडियन आसता भितर पळय हय हय तेंगे जाय जाण कॉमेडियन हांव वळखता हांव पूण तेंगे हांव तितलें नांव नको एकलो तेंगेलो सावथाचो म्हगे बरो फेवरेट कॉमेडियन तो हां तेजें नांव येयना मोठो आहा आनी तो एंट्री मारता आसतना कोट्टा तो लोक अशें आसता केस म्हूण. बीस अशें 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 आहा ना तो ना तो? ना तेकाय चयला तोय बरी कॉमेडी करता हां ओ तेजें नांव येयना म्हाका हां हय पूण बरो पॉप्युलर तो तूं मेळ्ळा तांकां केन्ना रियल ना लायफान ना 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 हांव ते सावथाक वयताय आतां हें OTT प्लॅटफॉर्म येयला न्हू हां तेजे वयल्यान तुका ते मुवीज चोवपा मेळटाय लायक हॉटस्टार एमेझॉन प्रायम व्हिडियो तूं केन्ना युट्यूबाचेर घालताय ते तूं तुजी कॉमेडी स्टार्टेड मच बिफोर OTT केम इन टू पिक्चर आमी आजुनूय खूब ओल्ड आतां युट्यूबार बी गेले जाल्यार तुगेली मेळटा हय पूण आजून आमकां ते OTT प्लॅटफॉर्म आमगे कोंकणी भाशे मेळोना मुवीज जावं कितेंय थिंगा पावना तें एक मातशें हें जाता दूख आहा दूख आहा पूण सुख आहा की हांगा युट्यूबार मारले जाल्यार तुगे थोडे व्हिडिओ मेळना यू मेक पीपल लाफ या ओके पूण स्ट्रेस बस्टर म्हणून जर पूण- पळोवपाचो आहा जाल्यार पूण- तुवें एक व्हिडिओ पळोवपाचो पूण कितें दिसता जेन्ना हॉटस्टार मागीर तुगे नॅटफ्लिक्स हिंग हेर लँग्वेजान आहाय न्हू हय आमगे कोंकणी कित्या ना अरे आमगेले हिंग पावपा जाय अशीश दिसता तुका आमी कित्याक फाटीं आहाय चड लोकां मदीं पावपाक हय तें मातशें एक दूख आहा दूख आहा केन्नाय तरी पावताले हां ओके हाव यू स्टार्टेड कॉमेडी खूब जाणांक तेंय खबर आसपा ना की एक्चुली रुपेश बाब कितें आसता न्ही तो एक एक्टर म्हणटा तो कंप्लीट एक्टर हय ते कडेन कॉमेडी जावपा जायी हां सिरियसूय जावपा जायी हां आनी कसलेय फॉर एग्जांपल दी तुका आमगे आतां बॉलिवूडाक गेलो न्हू हय आमगे हो पारेश रावल हय तो येता आसतना एज ए विलियन येयलोलो हां पूण तो कॉमेडी करता हय सॅडूय रोल करता हय. एवरीथींग हय तेश आसता एक्चुली तो येता आनी इवन हांव पासून पयलो हय सिरियस रोल म्हणजे विलियन रोल करतालो तूं पयली पयलीं हय हय तियात्रान हय काय हांगा आनी ना मुवीजान
हितू तियात्रांत हां ते एक तियात्र येयलो म्हगेलो हां तीत तो हांव एज ए फूल फ्लॅश कॉमेडियन म्हूण आसोना हां पूण तो कॅरेक्टरा पळय हितू लाफ्टर येतालो हां चड लाफ्टर येतालो सो हां. थिंगाच्यान मागीर पूण तो विलन म्हूण आसलो थंय वचून बसया आमी या ओके ह्या खातीर थंय अरेंजमेंट केला आमी स्पेशल आं हय सो तुजो थंय रोल तो कितें आशिल्लो उमाणे म्हणटा तो हां हय तेगे एक गोरू सांडटा आनी तो आख्खो थ्रू आउट द तियात्र मेळटा तितल्या कडेन त्या गोरवां खबर विचारता आनी तो एक कॅरेक्टर केलोलो गोरवां बी राखताय त्या टायपाचो हां. सो तो क्लिक जालो हां. कॅरेक्टर क्लिक जालो तो आनी तेजे वयल्यान लोक ते हांसपा लागलो ती लँग्वेज उलयता म्हूण हां हय सो तेन्ना सावन मागीर कॉमेडी करपाक लागलो पूण एक मगे एक दोन एक नाटक म्हण तियात्र केलो हांवें 25th हां तितूंत हांवें डबल रोल केलोलो हां एक पाय आसतालो कंप्लिटली चेंज हां. आनी एक कॉमेडियन हां सो ते बाकी एक्टर आसता ते म्हाका न्हेसपाक बी हेल्प कोत्ताले ऑन द स्पॉट हय कित्याक तो पायचो कॅरेक्टर जालो येताच पॅण्ट हांव पोंदा घालनासतालो वयल्यान तें लांब आसता तें काडपाक ते हेल्प कोत्ताले तेणी तें एलास्टीक बी घालन हें करया म्हूण हें केल्लें हां आनी वीक घातालो वोकल कितें लायतालो सो तो कॅरेक्टर आनी तो येयले उपरांत तें काडले उपरांत एज इट इज नॉर्मल हां आनी तेन्ना हांव मिशी लायतालो हां हय तेन्ना हय तो सेम हातून नाटक डबल नाटक रोल तियात्र आसले हय नाटक डबल रोल हय. आसले तुजे मागीर आनी एक तियात्रान केला हांवें वायट म्हूण तितून हां तितून कितें जातालें तो विलियन तेगे दोनूय एंट्री आसलेल्यो एक एंट्री सारको पावरफूल डॉन आसता तो हां डॉन सो थिंगा अशें करून तें हें बी तीर बांदताय तो बांदलेलो हां मिशी लावना जॅकेट बाकेट घाल आनी कितें तरी एक बरें डायलॉग आसलो बरें व्हडले सिने कॉमेडियन डिफरंट उरतालो आनी हो डिफरंट आनी मागीर एक सिने कितें जातालें पुलीस म्हाका शूट कोत्ताय हां सो शूट कोत्ता तेन्ना म्हजे भाशेनूच सारको न्हेसोन आमगे स्टेज मॅनेजर रेडी आसतालो एल्वीस म्हणटा तो हां डिट्टो तेसली जॅकेट तेसलोच आनी तेगे आनी म्हगे हायट सेम आसताली हां हय सो ते पुलीस फाटीं लागताय आनी ते म्हाका हांव धांवता तेन्ना तो रावनाका म्हणटा आनी शूट कोत्ता हां शूट कोन्न फ्लिकराचेर हांव धांवता तो म्हज्या फाटल्यान धांवता तेन्ना हांव नेक्स्ट हितून धांवता आसतना लायट फ्लिकर जाता न्हू हां तो धांवतालो हां. आनी तो पडटालो ओके तो पडटाच ते 3 सेकंडांनी कॉमेडियन येतालो सो लोकूय जाम जाता आसतले बरें दिसतालें बरें म्हणजे दिसतालें पिक्चरान हें केल्लें आहा पुणून एक्चुअल नाटकान आनी तियात्रान करप डिफिकल्ट हें सगळें तुका बॅड गाय लोक एक्सेप्ट करता यू पीपल ऑलवेज लव यू एज अ कॉमेडियन इट डिपेंड्स आतां देखून जायते मुगे तियात्रांनी जायते म्हणजे पिसोळें ओळूक दोंगीपण आपोण हां. इतकें कितें आसता कॉमेडी कोत्ता हांव हां लोकांक कळटा जेन्ना फूल कॉमेडी येता न्हू आतां आख्खो सीन कॉमेडीचो हय तितून आख्खी फूल कॉमेडी आसता हां आनी तोच कॉमेडियन कॅरेक्टर खंय तरी प्ले लिंक जाता हां सो थिंग प्लेयांतल्यान वयता तेन्ना तेका म्हाका जायते डायलॉग्स आसताय एकदां हांवें 2 पेजीन देखून डायलॉग म्हणले 2 पेजीचे डायलॉग कंटिन्युअस कंटिन्युअस बाय हार्ट बाय हार्ट तूं कितें जातालें तकलेन हय हांवें बरयलो आसताय न्हू आं सो तेजे हांव जाणा इम्प्रोवायज करता तूं स्टेजीचेर लास्ट मिनीट स्टेजीचे इम्प्रोवायज म्हणजे कॉमेडी इम्प्रोवायज जाता हां ऑन द स्पॉट हां पूण स्क्रिप्ट डायलॉग्स तशें उरताय पूण हेर कितें इम्प्रोवायज करपा जाय जाल्यार तें रिहर्सला जाता आमी रिहर्सला कॉमेडियनाचे इंटरव्यू घेतलेली तेणें सांगलेलें ते सारकें तो म्हणटा की एक पोयम 2दा तुवें केली जाल्यार लोक एप्रिशिएट करता पूण एकूच जोक जर 2दा सांगल्यार लोक म्हणटा की आपण लाफ्टर येयना ना म्हणून ना येवपाना सो तुका ते एक चॅलेंज जाता तुकाच न्ही कॉमेडियनाक चॅलेंज आसता एक जोक 2 पाट केल्यार लोक कितें आसतलो हय हय आतां कितें जाता स्पॉट आतां हांवें समज हांव आनी म्हगे फुडल्यान आहा तो कोण उलयता हां उलयता टाक्को एक मोती मुट्टूं कितें एक उतर येयलें हां तें थिंग म्हणलें जाल्यार तें ऑन द स्पॉट चलता एशे कोन्न जोक्स ऑन द स्टेज जायत जाताय हां ऑन द स्पॉट हय हय तुकाच हांसपा आयला केन्ना आपल्या जोकाचे जाता एकदां ना मुगे जोका म्हाका हांसो येना
पूण केन्ना हांवें उमकें उतर म्हणलें हांव जाण न्हू तें हांव म्हणटलो म्हणून हां पूण ओपोजीट कॉमेडियन आहा तेणें म्हणटा सडनली आनी कितें म्हणलें हां जाल्यार तेन्ना कंट्रोल करूंक पडटा कित्याक तेणें हांवें सडनली म्हणलें तेणेंय म्हणलें न्हू तशें पण तुका आर यू लायक जजींग सक्सेस ऑफ युअर जोक बाय लाफ्टर कितले लोक हांसले तेजेर नदर आसता तुजी लोक हांसले हांसूं ना ना पूण कितें जाता तियात्र जेन्ना स्टार्ट जाता न्हू फर्स्ट शो जावं सेकंड शो जावं न्हू लाफ्टर येयले जाल्यार आमकां कळटा आमगे कॉमेडियन केनी आसता ताका हांव सांगता जाल्यार ही कॉमेडी चेंज करपा नाका हां ना जाल्यार कितें कोत्ताय आमी अरे तो ते जोका लोक हांसोंक ना मरे ते उतरां हांसोंक ना सो मागीर तें काण आनी कितें तेज्यावन बरें जाताय सेम शो दुसऱ्या शो हय तेच हिंगा नेक्स्ट शोवा कॉमेडी सेम उत्ता हय फकत जस्ट स्मॉल स्मॉल थिंग्स आसताय त्यो ओमीट कोत्ताय आनी थिंगा आनी मातशें पावरफूल जाताय सगळ्यान बेस्ट क्रावड एज एन ऑडियन्स खंयचो मडगांव फोंडा नॉर्थाचो नॉर्था नॉर्थाचो साश्टीकार ना ना ऑफकोर्स शाश्टीकारूय बेस्ट पूण कॉमेडी बी जाता तेन्ना तो लोक चड आसता सावथाकूय लोक भरपूर आसता आतां थंय म्हणलो हुंयच चड बरो हां सो ते कोंतान तो लोक चड आसता चड आसता होय लोक ऑफकोर्स आसता हय पूण कितें आसता हो लोक कित्याकूय आसना हां हय तांकां ते हय क्लिक जावपा क्लिक जावपा जाय आनी आमगे कितें सावथा जावं नॉर्था लोकांक वल्गरिटी एक लायक आवडना, जायना हय. इवन हांव आनी कोणागे तियात्र तो जेन्ना हांव दुसऱ्यागे तियात्र नाचता न्हू इंटरफियर जोबर जायना आतां म्हणटा तुवें म्हाका सांगिल्लें तुगे तियात्र जन बाबी हांव उतर आहा आरे तें हांव म्हणना रे म्हणल्यार यू वील फील बॅड न्हू हय आनी पीपल नो हाव इज युअर तियात्र करेक्ट सो हांव कितें चिंतितां तियात्र रुपेश बाबालो हय लोक जाणा तेगे तियात्र कितको आसलो तो हय सो हें कितें दिलें तें गेलें सो तें म्हणटा तेन्ना पूण ते आतां तुजे कडल्यान बिलो द बेल्ट कॉमेडी हांव केन्नाच करना. एक्सपेक्ट ना ना हांव करना कळ्ळें? म्हणजे तुजी कितें कॉमेडी ती- ल्हान ना. भुरग्याकूय घेवन हय, पळोवपाक मेळटा कितें प्रॉब्लेम कितें जाता जाण तूं जेन्ना एक तियात्र वो एक फिल्म देखून जावं दोनीचे मदें एक फूल फॅमिली येता जर तूं आयज आयतार तेंगे एक सकाळीं हांव ममके कडेन गेलें आनी सांजचे आमी तियात्रा या वो मुवी या जावं ती मागीर हुंयची मुवी जावं आतां आमी तियात्रा येयले सगळीं बाराबर बसोन आसताय न्हू घोव बायल तेंगे भुरगे सो तींत मदीं कोणाकूय एश सिट्युएशन येवपा जायना स्टेजीर एश कोन्न हात लायला अरे हें आनी कितें तशें जावपा जायना सेम थींग वीथ कोंकणी मुवी आनी सेम थींग वीथ बॉलिवूडूय मुवीज इवन बॉलिवूड मुवीज तो कळ्ळें न्हू तें मातशें कितें तरी सारकी ना म्हणून हय लोक आपशीं हाट सोदता हय आतां फॅमिलीक घेवन वचना ना आतां फॉर एग्जांपल पीर फेरा पेरी हय गोलमाल हय दीस मुवीज आर फॉर ऑल एजीस तूं वच म्हणजे हांव वच म्हगे चेड्या वच नातवा व्हर ग्रँडफादर आहा तेकाय व्हर कोणाक कांय प्रॉब्लेम ना बिकॉज दॅट इज अ स्टोरी बायला कॉमेडी आसता पूण जेन्ना सर्टन सीन कसली एक बॉलिवूडान केन्ना एक सर्टन सीन देखून लव सीन आसता एकदम एडल्ट आसता हय तेन्ना तुका कितें जाता ग्रँडफादर आहा आनी तुगे ग्रँडसन आहा हय मातशी ऑकवर्ड जाता तेन्ना. अकवर्ड जाता हाजेर पूण पूण तियात्रान जेन्ना तियात्र जावं मुवी जावं कितेंय फॉर ऑल एजीस आसता न्हू तुका ऑडियन्सूय चड मेळटा तूं बारीक बारीक जोक करतालो आनी युट्यूबार घालतालो आनी एक मनीस ताका आमी आज याद करता ते म्हणजे सेल्वी हय हय तो तुज्या कडेन आसतालोच आमकां अजून ते हय. शोलेचे आनी तो म्हगे वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर आनी हेल्पूय म्हाका तेणें भरपूर केला हांव आयज सुद्दां तेजी खबर सांगता हांव आमगे कॅनी सांगतालो तेणी म्हणलें आतां तूं येयलो जाल्यार तितून आमी चेंजीस कोन्नाय आमगे फर्स्ट शो जालो सेल्वी जॉन बाब तेका लाफ्टर येवंक ना मरे आमकां वय कितें करया चेंज करया मरे आमी वय सो चेंज करताले आनी एक पाटी आमगे दोगांयलें अशें दिसतालें एअरपोर्ट कॅरेक्टर आसता तियात्रांत तेंगे ट्रेजेडी ओ हें जालें तेंगे ट्रेजेडी जाता तें कोडे पूण आमगे कॉमेडी तो ऑन स्टेज कॉमेडी जायना जाल्यार फॉर अस इट इज अ ट्रेजेडी सारकें हय कळ्ळें तुका न्हू? कॉमेडी हय. जावप ना पूण इज बिगेस्ट म्हाका आजून उगड आसा म्हगे सीन बीन करपाच्यो कितें तें म्हाका जायना तें जाणाय आसलेलें
हेर कितें ब्रो इलें डायरेक्शन दाखय हें दाखय त्यो सीन म्हगेल्यो चडश्यो हँडल सेल्वी कोत्तालो तो स्ट्रेट म्हणटालो जेन्ना तूं टेंशन घेयनाका हांव कोत्तें आनी मागीर म्हाका एकलो जुजे दे वेली म्हूण आसतालो हां तोवूय म्हगे तियात्र नाचला तो सेल्वी आनी सारकें म्हणटा तूं कोण हें आहा न्हू जाल्यार हांव बेश्टो लायट काम आहा तें मुको दितालें पूण सीन बीन कितको करूं जाय सीन कितको ती सीन हुंयचे कडेन प्ले या मॅच जाता तें हांव हें कोत्तालो मागीर कोण नाडपा कोणा कडेन ते सजेस्ट कोत्ताले आनी ऑपरेट कोत्ता आसतना चड कोत्तालो आनीक सेल्वीन जायत सीन म्हगे ऑपरेट केले सो जायत्यो यू आर मिसींग सेल्वी ऑफकोर्स तुमची हें कॅमिस्ट्री बरी आशिल्ली बरें दोगांयची. आसलें पूण जेन्ना मागीर आमी तो आनी कोणागे ट्रुपान आसतालो आनी हांव म्हजे बारा मागीर तेजे उपरांत कॉमेडियन मायकल येयलो कॉमेडियन नेटो येयलो कॉमेडियन पितूश आनी आतां कॉमेडियन कॅनी आहा पूण आमी जेन्ना मेळटाले न्हू एज फ्रेंड्सूय मेळटाले ते मोना आमगे कांय केन्ना हांसोंक ना तेश कोन्न तुका तो म्हजे वांगडा ना तें ना हे तेश कोन्न आमी मागीर एक तियात्रान देखून वांगडा मेळ्ळे म्हाका उगडास आसा आनी हुंयच एक तियात्र तो दोगूय आसलोले म्हाका सायडीन येयले आनी जॉन बाब तूं उमकें हातलो वय रे पूण आतां खूंय हांवें हाडलो आहा म्हणून लागलो हे दिता सो इतू बरो करता तो म्हाका मोग आहलो मोग आहलो केमिस्ट्री कंटिन्यू टील हिज डेथ वय 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 दोगांय मदीं फ्रेंडशीप कंटिन्यू ना आनी तो कितें आसपा जाय केन्ना ऑन प्रोफेशनल लेवल कितें जाता आतां म्हणटा हांव कोणागे तियात्रान आसता समज तूं गेलोच ह्या सिजनाक तुवें म्हाका वयलो धर नेक्स्ट सिजना हांव तुका घडी तो कॅरेक्टर आनी भाशेन येता आनी तेका दुसरो आनी कोण फीट जाता जावं एक्टर वो कोण तरी पूण आमचे मदनू अरे तो रुपेश ताणें हे पाटी म्हाका घालूंक तें उरपा जायना वी शूड बी ऑन प्रोफेशन लायन इट इज सेपरेट आनी एज फ्रेंडशीप इट इज सेपरेट हांव आमगे रिहर्सल मात तेन्ना केन्ना तापलो बापलो म्हणटू एक्टराचें पूण ती रिहर्सल काबार जाली ओवर मागीर आम फ्रेंड आख्खो ट्रूप कित्याक तें डिफरंट पार्ट तो रिहर्सल मात तेन्ना सिरियसनेस हय पूण फ्रेंडशीप इज समथींग डिफरंट तें दोनी मिक्स जावपा जायना तूं तापता बी ताप ना पूण केन्ना कोणा विश्वास बसना जॉन आनी तापता ना ना तापता हांव तापता हां हय म्हणजे तितलो न्हू पूण तेंचे मदें तें मागीर एक पाटी रिहर्सल काबार जाली तूं तापतना मागीर चल रे चल हें चाव करी चाव पिया मागीर काबार तें आनी ते जाणाय आसताय फकत तें रिहर्सल किना रिहर्सलाक कितें आसता एक पाटी हांव जाणा आसता न्हू हो पार्ट कितकोन जावपा जाय तो सो तो कोण घेवपर्यंत तापता मागीर काबार मागीर हांव एकूच ऑन द स्टेज चोयता हें अशें जाल्यार कॉमेडी करता वेगवेगळी आतां हांगा चेंज करता सायडीर रावता मागीर चोयता आनी हांव तेणें बरें केलें जाल्यार आद दीत तांकां एप्रिशिएट करता ऑफकोर्स हें न्हू हांवें दाखयलें आनी तेणें बरें केलें एप्रिशिएट करता हांव अशें करून जाय जाणां सांगता आतां हितून आतांचो लेटस्ट तियात्र बेसांव एक बिगिनींग एक कॉमेडी आहा केनी म्हणून लागलो जॉन बेबीचे पूण आतां तो सारकी बेस्ट करता हांवें हात दिलो ताका जालें तुका कडेन तूं बेश्टो भितालो सेम तितूंत एक सीन आहा पिड्यार त्या पेडाली बेब जायन लोकता तो हांवें हात दिलो ताका हे रोला लागपा तूं कोण ना कित्याक हो तुवें मुगे वायट तियात्रां केल्लो बरो करता तेन्ना आय हॅव टू से न्हू दॅट ही शूड ऑल्सो नो बाबा आं बेबदे हांवें टॉप केला केन्ना कोणें आपल्याक दिलें जाल्यार हो केन्ना सोडप न्हू हांव ताका एनकरेज केला मागीर विली हांवें ताका एक सायडी व्हरून उतर म्हणलोलें लोकांनी अशें म्हणपा जाय हे पाटी जॉन आदीं आपल्याक एक एक्टरा बरयतालो तो रोल विली बरयला आनी तेणें भरपूर कास्तीक घेयला एक पेजी देखून तेका डायलॉग आहा पूण बाय हार्ट केला आनी डेलिवर केला सारको मुवमेंट घेवन आख्खी स्टेज बंद आनी जाय जाणांनी म्हाका सांगिलां विलीन बरें केलें म्हूण सो हांवूय ताका सांगता थँक्स हांव म्हणटा फीडबॅक दिता हय आनीक इस्कली तेगे धाकटो रोल आनी मागीर कांतार म्हणटें आनी रोल सारको म्हाका जेन्ना लोक सांगता न्हू तेंचे हांव तांकां सांगता आनी आद दीत तांकां थँक्यू आं तुमी मुगे तियात्र हांवें बरोवं पूण तुमी सांबाळ्ळा मागीर तितून एंटनी सेन आहा सोकोर आहा तेय न्हू हो तियात्र मुगे येस न्हू आपल्यागे म्हूण हें कोत्ताय इवन हांव वोगो बसलो जाल्यार मागीर ते आपोणूय सांगताय
अरे एश कर रे, अरे एश कर रे. Improvise हय करता. सो हांवूय तांकां न्हू रिस्पेक्ट दिता कित्याक ते म्हज्या वांगडा जायत सिनियर. हांव हिंगा स्टेजीचेर येयचे पयलीं ते आहलोले आनी हांव तांकां चयतालो लायक एंटनी सेन मागीर सोकोर आनी तेंगे एक कितें बरें तियात्रां कितें जाय पडटा त्रियो चौको हांवें तांकां सांगपा नाका हां ते घेवन येताय सो तें तेंगे ग्रेटनेस ह्या आख्या म्हज्या ग्रुपाचें आनी हितूं तेंगे दोगांयले रोल एंटनी सेन सोकोर बेस्ट केले इस्कॅलीन गाजयला मागीर विलीन गाजयला पिटेराकी आनी मुगे मातशें तापतापोन पूण आतां बेस्ट करता तो मागीर हांव ताका सांगता आतां लोकांनी बेस्ट म्हणल्यार आतां क्रेडीट घेवन तूं चयतो न्हू हय सो आमगे तें हेंसा आनी तें मोतीन दवरनाय हां कॅनी पिटेर हेंसा एको तापलो जायत ना कित्याक आनी एक पाटी हांव आनी पिटेर डेपेडा आनी तितून एक न्यू एक्टर येयलोलो हां आनी तेंगे थिंगा मात्ताय पिटेर डेपेडा थिंगा आमी रिहर्सल मारतालीं आवट ऑफ हें जालें कितें तरी जालें आनी मुगे आनी पिटेराक सारकें हें पूण हें साय काबार जाली रातीको क्रिसमस आहलोलो क्रिसमसा मीस जायन आमी दोगांय टेबलाचेर बसोनाय तें काबार आमगे थिंगा हय. डॅट इज ऑन कितें आमगे तें Professional. प्रोफेशनल लायन हय. एज फ्रेंड तो मुगे गूड फ्रेंड हय तो कॅनी मागीर आयवन आहा हां तेका देखून सांगिल्लें म्हणटून न्हू तोवूय जायत हेल्पफूल एक म्हणटा एक कांता मुको ट्यून जायना तूं भिनाका ती उतरी तशी दोन ट्यून तो घेवन येता हां ते हय करून ते सगळे म्हणजे लायक ए टीम सो हांव तांकां आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू देम मागीर दुसरी येता आतां आलोमा हां हय हांवें ताका सांगिल्लें हे पाटी आख्खो मेजर रोल तुगेलो म्हूण आनी फस्ट टायम तो आख्खो मेजर रोल आख्खो तियात्रूच तें नाचतो पडलो ना पूण तेणें बाय हार्ट कोन्न ट्रेजेडी पार्ट आहा तो हांवें देखून चिंतूं ना तें इतू बरी ट्रेजेडी करीत म्हूण म्हणजे बेस्ट केलें आनी जेन्ना लोक म्हाका सांगता न्हू हे पाटी तुगे आलोमान घासता केला म्हूण मागीर हांव तेकाय सांगता तुगे नांव बरें गाजता म्हूण पूण म्हाका व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा कित्याक जे मनशां हांवें बरयलोलें तेणें अप टू डे एक्सपेक्टेशन केलें आनी एज अ रायटर एज अ रायटर म्हणून दुसरें आनी तूं आतां सगळ्यान बरें केलां मागीर आनी एक मुगे स्टेज मॅनेजर तो रॅमी म्हूण हां ते कितें आसतालें फस्ट हाफा तो ना आनी एकलो मुगे स्टेज हें ट्रान्सपोर्ट एल्वीस ताका एकू एंट्री दिल्या तेकाय लोक आसताय हां आनी एक फस्ट हाफा बी खूंय हाडलो ना सेकेंड हाफा हाडला रॅमीक तो एंट्री येता आनी तो म्हजे बोले एकू करता ती कॉमेडी हां म्हज्या हांव तेका पळय लाफ्टर येता न्हू चड आनी केन्ना केन्ना तो न्हू हांव मात्ता न्हू स्पॉटू तोवूय मात्ता तो जेन्ना उतर मात्ता न्हू म्हाका येता हांसोंक पूण लोकांक कळना म्हाका हांसो येयलो अशें म्हूण कित्याक हांव तो कंट्रोल करता मागीर भितर गेले उपरांत तेजे हांव आत्माता शी वालो रा रॅमी म्हाका देखून हांस येतालो जाण मरे हय आनी मुगे कितें आसता आख्खो तियात्रा पळय भितरली हें आसता न्हू कोणाको कितें पयशे दिवपा जाय कोणाको सुरी दिवपा जाय तें आख्खो तो भायर हँडल करता एक जाप ना तेगेली फकत तो उलयत तें स्टेजीचेर ती एंट्री मात तेन्नाच पूण भितर तेगे आसना मागीर मुगे लायटमॅन कितले वर्स जाले आतां तो आहा म्हजे वांगडा ताकाय म्हाका सांगपा केन्ना पडोना मागीर म्युजिशन हां म्युजिशन आतां हे पाटी एक एर म्हणटा मुगे तो क्रिस्टो बँड लिडर मागीर तेजे बारा तें मेगन वाजता आनी ड्रामर हे पाटी न्यू भुरगो पयलो वाजतालो बिगिनींग हांवें तियात्र केलें तेदो तेगे डॅडी वाजता म्हाका जोकी म्हूण हां हय चुकलेले रस्त्यांक आनी आतां तो जेसन वाजयता टॉप तेका आनी कितें सांगपा पडोना तो एकमुका कडेन उलयताय कंबायन करताय आनी न्यू भुरगो घेयला जॅमिस्टन म्हूण हां आनी तेगेलो जॅमिस्टन म्हणटा तेगे आतां हो फस्ट तियात्र ओके फस्ट हां वाजोवपी तो कीबोर्ड वाजोवपी हांवें फोन केलो तेणें ओके म्हणलें मागीर हांवें ताका फोनाचेर सांगिल्लें चोय बॅकग्रावंड म्युजीक तेणें हांवें सांगिल्ले उपरांत न्हू रिहर्सल तिना आहलोली तो वडेचां येयला हां वडेचां येयलो आनी सर हें केलां बॅकग्रावंड म्युजीक म्हणजे एक बरें 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 बॅकग्रावंड म्युजीक सॅड आहा तें सांगलो तेका हांवें आनी म्हळ्यार आख्खे थ्रू आवट सॅड आहा तेंच वचपी हां हांव तेका हितू एडमायर जालो फस्ट टायम तेगे फस्ट तियात्र आख्खें बॅकग्रावंड म्युजीक ताणें हितू ब्युटिफुली हँड ओवर केलां आनी डायलॉग जाले उपरांत एक हें दिताय न्हू लायक सिम्बॉल्स म्युजीक इफेक्ट हां तो बीन पूण तें बॅकग्रावंड म्युजीक कॉमेडीको देखून हांवें म्हणलें तेका चड दिनाका कॉमेडीको आमकां हां पूण इल्ल्यान दिता तो पूण ब्युटिफूल सो हांवें मागीर गूड हांव म्हणलें सो हांव शॉक कित्याक जालो
फर्स्ट टायम तेगे तियात्र आनी तेणें हितू हें पेज घेवन तो तेका आतां तो हितू मोग आहा म्युजिकाचो न्हू तो एक दीस खूंय ना खूंय तरी टॉप लेवलाचेर सो पावतलो इट्स अ टीम एफर्ट्स. टीम एफर्ट जॉन मागीर जेन्ना आतां भायर सरता पळय तेन्ना रस्त्याचेर लोक सगळे वळखता ऑलमोस्ट 90%. ना ना तेश ना सगळे वळख कित्याक साश्टीन तरी 100%. ना कितें आसता सगलो लोक तियात्र चोयता सगलो लोक कोंकणी मुवी चोयता वो सगलो लोक मुगे यूट्यूब चॅनला वयले जोक चोयता तेश ना कित्याक आतां चोय एक एक पाटी यूट्यूबा वयलो जोक्स धर तूं एक 1.5 लाख जाता तो हय. गोंया लोक आहा 17 लाख न्हू गोंयकार कितले आहा ते चोय. गोंयकार सो तरी इतलोय लोक म्हाका वळखत तेश ना न्हू तें हांव तेजे वयल्यान काडटा हांव जायत पाटी सांगता केन्नाय कितेंय एक कितेंय जाता न्हू सपोज थिंगा गोंयचो टोटल हितूलो 1% तरी लोक येवपा जायो न्हू जाल्यार 17,000 येवपा जायो हय. मागीर हांव तांकां सांगता आयज थिंग 17,000 लोक आसलेलो हय. ना जॉन तो 1% देखून लोक येवं ना कित्याक गोंयचें टोटल पॉप्युलेशन 17 लाख 17 लाख. 17 लाख पूण तूं काडटा तूं 10% काडटा ना ना 1.7 तेश लॅक ना बी काडटा तूं. ना 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 तेश ना तुजे व्हिडिओ आनी युट्यूबार आजून म्हणसर लोक तुगेले पयलींचे व्हिडिओ सेल्वीचे पयलींचे व्हिडिओ आजून चोयता. हय, ना आनी युट्यूबार वयचे पयलीं कितें आसता जाण तूं आमी हांव वर्सा एक VCD फिल्म करतालो हां. 2 तियात्रां तूं बरो बरो जोक्स घेतालो आतां जोक्स आहाय मुगो कॉमेडी आहा ती स्टोरी करूंक जाय न्हू हां. मागीर एक धाकटी स्टोरी घेवप आनी हे इतले जोक्स ते टच करून ती एक स्टोरी लायन करपा जाय आनी कॉमेडी फिल्म कॉमेडी VCD ती सो तितू म्हजे वांगडा सेल्वी आहा नेटो आहा आनीक मायकलूय आहा सो तेन्ना त्यो VCD काडपा मेन कितें आहलो जाण तूं हप्तालेच हां. टूर बी मेळ्ळो न्हू जावं UKचो गाल्फाचो तेन्ना ती हांव काडटालो पूण VCD कितें जाता तुका जेन्ना हे आमगे सगळे गोंयकार भाव भयणां वो कोंकणी चोवपी कोणूय जावं ते हां. जेन्ना ते गोंय येताय न्हू आनी आमी थिंग वयताय तेन्ना ते घेताले आनी कितें जातालें आयज तूं तियात्र चुकलो मेळ्ळो ना तो कोणा तरी सांगतालो थिंग कोणागे VCD आहाय तितल्यो म्हाका हाडा सगल्यांगे एक एक घेवन वयताले मागीर कितें जातालें तूं तियात्र देखून मिस जालें जाल्यार VCD तुका टायम आहा तेन्ना तूं चोयतालो त्या टायमार सो तेन्ना कितें जातालें सगलें VCD काडटा तें ज्या लोकांनी हय. तियात्रा येवपा मेळना सो ते देखून आमकां चोयताले थ्रू VCD आतां तुका पीपल वॉच यू एक म्हटल्यार स्टेजीचेर आतां यू आर ऑल्सो कमिंग अप वीथ मुवीज पिक्चरांनी पळय आतां क्रेझी मूवी लास्ट मुगे बिफोर पॅन्डेमीक मुवी आहलो ती पेद्रू पदीर पेद्रू पदर. आनी ती वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जाय जाणांनी सांगलें म्हाका गूड मुवी आनी बरी चल्ली ती बरी चल्ल्या पूण आफ्टर पॅन्डेमीक कितें जाता सगळी वस्तू परतून हें करपा न्हू डिफिकल्ट जालें परत हय आतां सुद्दां हांव चोयतां हय. एक 2-3 हॉटलां भितर सरलो हां. हांव तीं पयलीं सदां वयतालो ती हॉटेल मुगे फेवरेट हां. पूण चोवपाक गेल्यार आतां न्हू तेणी मातशें डिफरंट दिसता जाता म्हणजे कोट्टा लोक तितू परम स्टार्ट जाले उपरांत आफ्टर पॅन्डेमीक तूं नेटान तितू प्रमाणान येयना आनी हेका हांव स्टोराचे जनरल स्टोराचे वयतालो हां. मागीर टाक्कन चोवपाक गेल्यार तेन्ना हाफ केला अरे हें हाफ कित्याक ना रे जॉन आतां आदले भाशेन ना रे सो मागपाचें आतां स्टार्ट जालें न्हू बॅक टू नॉर्मल लायफ जाता सो सगलें बॅक टू नॉर्मल जायन सगलें आहलो तशें जावपाक सगल्यांगे बिजनेसां जावं तें स्टोराचें जावं हॉटेलाचीं जावं तियात्रांचीं जावं फिल्मांचीं आदीं आहलो ते भाशेन जावपाक दुसरें म्हाका सांग आतां तुजी इफीक मुवी येता हय ती क्रेझी मोगी. बिफोर पॅन्डेमीक मुगे पेद्रू पदर आहलोली हय. आनी आफ्टर पॅन्डेमीक मागीर आतां फर्स्ट टायम येता ती मुगे चेड्यालें हां. क्रिस सिल्वालें हां. क्रेझी मोगी रिटन डायरेक्टेड डायलॉग्स स्टोरी आनी एडिटेड बाय क्रिस सिल्वा अच्छा. आनीक प्रोड्यूस बाय अंडर बॅनर प्रसाद क्रिएशन आनी प्रोड्यूस बाय ए दुर्गा प्रसाद ओके. आनी एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर अभिजीत साळगांवकार आतां फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार हे क्रेझी मुवी फिल्मान ए दुर्गा प्रसाद प्रोड्युसर आहा न्हू तेका हांव मुगे काळजां सावन थँक्यू
तेजो हांव उपकारी व्हेरी ग्रेटफूल टू हीम. कित्याक रुपेश बाब कितें आसता कोंकणी पिक्चर काडपाक कोण फुडें सरना. हां कित्याक आमगे तुका हांवें सांगिल्लें चोय 17 लाख लोक आहल्यात 17 लाख येयना. ना आमकां तो 17,000 1% वाडोवंक खूब डिफिकल्ट जाता हय. आनी ए दुर्गा प्रसाद हेणी हें फिल्म प्रोड्यूस करून न्हू मुगे चेडो यूथ आनी तेज वांगडा आनी जायती यूथ आहाय तेंका एक न्हू ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. कित्याक ते हांव सरप्रायज ते दुसरे पळय यूथ आहाय जावं अनिकेत मडकयकार, दत्तेज नायक, शेफाली नायक, मागीर सलील गवणेकार, मागीर मल्लीन हेण पळय एक्टींग केलें तितून न्हू ब्युटिफूल. इफीक पळोवपा मेळटलें. इफीक आनी आमी स्पेशली सावथाकूय शो दवरला. हां 7th डिसेंबर 7:30 PM पाय तियात्रीस हॉलां. 7 डिसेंबर 7:30 PM पाय तियात्रीस हॉल हॉलां रवींद्र भवन मारगांव. क्रेझी मोगी फिल्माचो प्रिमियर शो फॉर प्रिमियर शो. सावथ पीपल. तेच्या पयलीं आनी एक इंटरव्यू करूया तुज्या चेड्याची. होय शुअर शुअर. आनीक तेज्या पयलें 27th आहा तें हां. इफीक ऑफिशियली 27th सेलेक्टेड. आहा. होय सो आतां इफीक प्रिमियर जाता तेजो. होय 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 तूं आसा यू आर देर इन दॅट मुवी. होय हांव आहा ते मुवीक. आनीक म्हजे वांगडा पळय अनिकेत नायक मागीर दत्तेज हे सलील भुरग्यां गावणेकार. बरोबर काम करतना तुका कशें दिसता. जेन्ना आख्खी फूल हांव कितें आसता चेड्याक कितें आसता म्हाका सांगू पापा उमक्यान जाय उमक्यान लोकेशन तें हांव चयतां. मागीर मुगे सीन आहा तेन्ना हांव तो पळय कितें सांगता तें कोत्तां. कित्याक एकदां कनेक्शन मुवी काडटा तेन्ना न्हू हां तो पळय ती स्टोरी म्हाका सांगतालो न्हू हां. तो स्टोरी म्हाका तेणें हें केलो न्हू म्हाका ती तितू हें जायना जालो. तुजें कनेक्शन जायना जालें. होय हांवें म्हण कितें सिंग अशें ना पापा तें तुका ऑन द स्क्रीन फायनली कळटलें. हां. कित्याक हो फ्लॅशबॅक आहाय न्हू. मागीर हांवें म्हणलें ताका तुगे मुवीचेर तूं कितू कॉन्फिडंट आहा 100% म्हणूंक लागलो. डायरेक्टली सांगिल्लें ताका म्हाका आनी म्हण सांगनाका कर. हां. सो ती तेगे हिट गेलोली मुवी कनेक्शन. हय. आनी 9th गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवला तेका 6 अवॉर्ड मेळ्ळले तितून 4 तेका मेळ्ळले. ओके. सो तेदोस हांव जाणा तो आपण कितें करता तेजेर कॉन्फिडंट आसता. पूण आतां सेम थिंग आहा ती क्रेझी मोगी. हय हांव आतां फायनली पळय मुवी जाले उपरांत आमी चोयला हांव मागीर प्रोड्युसर हय. एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर सगळे आमी तेंची चोयल्या ही ती मुवी. हां तेदो मागीर हांव सरप्रायज आनी सरप्रायज चोय हेंका हे न्यू पळय यूथ आहाय न्हू कितें एक्टींग केलें तेणी. तूं देखून चयत तेन्ना म्हणटलो आमी की वतात पळोवपाक तें. जॉन डिसिल्वा सांगता तें जॉन सारकें सारकें म्हूण. सारकें म्हणून. आतां चेडो तुका डिरेक्ट करता होय तेन्ना तुका मातसो हें जायना आपूण तुजो बापूय तूं म्हाका शिकयता काय ना 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 म्हाका तो एटिट्यूडू ना. ना. ना 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 आतां इवन दुसऱ्यांगे हांव तियात्रां एक्टींग कोत्ता फिल्मां एक्टींग कोत्ता. तूं जाणा एक एक पाटी फिल्मां तियात्रां म्हणटा तूं म्हाका थंय सांगिल्लें न्हू ओके म्हाका कळटा सी आतां तुगे तियात्रा तूं डायरेक्टर न्हू आं तें म्हाका म्हणटा जनबा बेस्ट जावपा जाय ओके. हांवें तेंचेर चडलें जाल्यार हांव तेगे आयडियार तेगे इट इज रॉंग ऑन माय सायड न्हू. बट तो रिफ्लेक्ट तुजेर जाता न्हू. ना तें बरें तेंच सांगताय न्हू म्हाका. पूण फाल्यां फायनली जॉन इज जॉन. जॉन इज पळयना ब्रँड. पूण कितें आहा आतां मुवीन हय मुवीन हांव गेलो म्हणटरी पेद्रू पदेर काडटा तेन्नाच सीन जालो न्हू जोजो सर ती ओके आहली सीन हय हय हं. ना रे सर प्रॉब्लम आहा जाल्यार परतून रिटेक घेया. नो इट्स ओके जॉन तो म्हणटा. हय पूण हांव कॉन्फिडंट नासता मागीर तो योगेश कोहली म्हणटो DOP तो म्हगे फ्रेंड जाल्लो. हय मागीर हांव लढूं तेजे बरोबर वचो हय योगेश भाई ए ओके तो हां सर ओके. मागीर हांव कॉन्फिडंट जातालो. सो यू लर्न फ्रॉम देम. इट इज नॉट हांवें एक्टींग केली म्हाका बरी दिसली तशें ना. फायनली कॅमेरा फाटल्यान बसून आहा तो जाणलो हांव कितें करून करता. सो मुवींतल्यान न्हू हांव जायत शिकलां जायतें तितून न्हू कोण चाव सुद्दां करना हां तेंका पासून न्हू हॅट्स ऑफ. कित्याक तें मुवीचें तें जाणें कित्याक हांव जाणा एक सीन नाचोया कुंपासार हय हांवें इस्मायल दिवपा जाय आसलोली पूण ती इस्मायल क्रुकड हां. हें सांगिल्लें म्हाका डायरेक्टरान. हां फर्स्ट सीन येयली तेन्ना हांवें केलो मस्त ती हां मागीर जायना म्हाकडे हां जायना 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 आनी ती तेगलो इरफान म्हण आसलो हां डायरेक्टर काडलो आनी भायर गेलो. हां हांवूय आतां टेंस जालो न्हू अरे जावपा जाय न्हू आनी तो सांग तेशें केल्यार ती बरी दिसता हांव जाण न्हू हय हें न्हू जालें रे हीच बरी ना हय मुगे पाटाचें सारकें रॉंग. आय हॅव हय. टू लिसन टू डायरेक्टर वेदर ही तियात्र
लिसन टू हीज डायरेक्टर वेदर इट इज मुवी कित्याक तेंगे आयडिया तेंगे कॉन्सेप्ट ते जाण आसताय हय आनी मुकोडच्यान कितको जावपा जाय तें हय मागीर तो इरफान म्हणूंक लागलो तुवें फर्स्ट टायम करूं ना हय ती क्रुकेडी स्मायल म्हणपा लागलो म्हणजे अशें करून मातशें हय तूं थिंग विलियन म्हणपा लागलो हा. तुवें केलें तें म्हणूंक लागलो हय तीच कर हूय हूय म्हाका मातशें मान दाखय तेणें तो सगळे भायले हा. आसलो न्हू रिवायंड करून तेणें दाखयलें म्हाका हय मागीर हांव चोयलो मागीर केलें ओके म्हणूंक लागलो सर आतां हांव आनी एक करता म्हणलें हा. मागीर केली जालें सो ही क्रुकड इस्मायल दिवपा देखून हांव तेंकडच्यान शिकलो न्हू Someone- तो आतां इरफान म्हणटा तो ही वॉज एसोसिएटेड विथ दॅट फिल्म तो सगळे चोयतालो हा ही इज टिचींग मी ही इज नॉट डिरेक्टर सो आय स्टील रिमेंबर हिम बिकॉज ते कडल्यान कितें तरी म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें डायरेक्टर जालोच हय. तो तुका जायचे मागीर अशें करून जायते होम स्वीट होम जायत शिकलो हय. मागीर ओ लाला आमी जितली पळय फिल्म येयल्याय न्हू तितूंतली हांव कितें ना कितें शिकलांच आनी हांव ग्रेटफूल तांकां कित्याक त्या फिल्मान तेणें म्हाका गायलो म्हूण आनी ही इतली पळय फिल्म प्रोड्यूस केल्याय न्हू आमिजाद ओ लाला मागीर तुगेलें मोपा डायरी पेद्रू पोदेर त्या प्रोड्युसरान न्हू सदां आमगे एक सॅल्यूट सॅल्यूट कित्याक तेणें तो केलो जायत न्हू फकत कोंकणी फिल्माच्या मोगा लागून त्यांच्या खातीर मातशी कोंकणी फिल्मां जागी उरली जागी अशें उरली ना कित्याक जाल्यार चोय एक्टींग करपी जाय मेळटले हय. फिल्मां प्रोड्युसर कोण फुडें सोदता पयशे घालपी जाय तो आतां तुका हांवें सांगलो ना 17 लाख लोकांतलो इतलो लोक तो आमगे तियात्र वो हें गोंयकार चोवपाक येयलो. कित्याक येयना कोंकणी पिक्चरां लास्ट ना. क्वेश्चन आमी एंड करच्या पयलीं वाय बरें आहा न्हू मुवी बरी आहा न्हू लोक येता नो डावट त्या मागीर नाचया खुंयचें जावं कुंभासाराक सगळ्यांनी इतलो मोग दिलो की आनी होम स्वीट लायता होम थंय होम स्वीट होम पार्ट 1 होम स्वीट होम तोशी एक 2-4 पिक्चरां जर सोडलीं बाकीच्या पिक्चरांक लोक कित्याक येना पेद्रू आमी फेल पोदेर जाता ना काय पेद्रू लोक fail? पोदेराक बरें चल्लां वास्को 2 हावसफूल शो केले बिफोर पॅन्डमीक मारगांव हिट म्हणून मागीर पॅन्डमीक येयलें न्हू पूण पॅन्डमीक येयलें नाजाल्यार तें भरपूर येयना चलपाचें गोंयकार पिक्चर पळोवपाक ना पूण येतोले आनी कोण येयनाय तेंको हे पाटी मुगे विनंती हा. आतां जोण विनंती प्लीज हे पाटी कोंकणी फिल्म चोवपा येय मुगे चेड्यालें क्रिस सिल्वालें मुगे चेड्या गेलें तो तरणाट म्हूण न्हय पूण तेजे वांगडा जे पळय ताणें तरणाट्यांक हें हें फिल्म केलां आनी इतू तोकोस घेवन प्रोड्यूस केलां ए दुर्गा प्रसादान हेणें हो इतू भार घेयला सो हे पाटी प्लीज आमगे गोंयकार सगल्यांनी कोंकणी उलोवपी सगल्यांनी येवपाचें हें क्रेजी मोगी फिल्म चोवपाचें आनी आमगेली ही फिल्मां मातशें उखलून आमी दवरया इतलें आमची फिल्मां पळोवपाक तरी कोंकणी फिल्म इफी येयात येयात म्हणून कोंकणी फिल्म पळोवपाक येवपाचें स्पेशल ना इफी म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म सगळीं पळया, पूण कोंकणी सगळीं पळयात पळय पळया. हय पूण कोंकणी कोंकणी हावसफूल म्हणलें की करा. ना आमगे न्हू हय, आमगेलें आमच्या लागचें हें न्हू काळजाचें. मुगेलें फिल्म चोय कोंकणी चोय आनी इफी हेर हांवें ना तितूंतलें हांवें तुका सांगिल्लें ते भाशेन ना, तेंच सगलीं म्हणलें. एक फिल्मांतलें आमकां इफी कितें ना कितें येयात. तरी शिकपा मेळटा इफी बरीं येयात. बरीं फिल्मां हांवें ती चोवपाचीं ऑफकोर्स बरी बरी फिल्म ना सगळीं चोवपाचीं सगळीं पळया टिकेट मात काडा आतां हांव आहा हांवें तुका सांगिलां बिगिनींगूच हांव सगळीं चोयतां सावथाची तेंगे लोक तेंगे पळय ते सुपरस्टार आहाय ते तेंगे फेवरेट न्हू जायत पूण मुगे सगळे फेवरेट ते सगळे फेवरेट कित्याक आय लर्न फ्रॉम देम आनी आमचो- एक मुगे सारको तेका आनी केन्ना विसरपा ना हांव आल पासिनो हांव नको तेका चडशे जाणांनी तेका हांव एक पाट न्हू हितू एडमायर जाता उतरां नाय मुकोडे ते कडच्यान तेगे हे केन्ना आजून पासून पयर हांव तें स्कॅर फेस म्हूण तेगे मुवी आहा हा हय पुत्तून मान न्हू तेगे तो पार्ट चोयता हांव थंय चोयलोले पाटी हांव सामको ढाम जाता शी हो एक्टर ही अशें करून एक्टींग कितको कोत्ता सो एवरी टायम म्हाका कितें शिकोंक जाय हांव तें घालतां आनी शिकतां कित्याक हांव जें कितें शिकलां तें सगलें चोयनू शिकलां आनी बोर जे म्हज्या हांव उंचले आहलो तें कडच्यान सो देव बरें करूं ओके. देव बरें करूं तुवें रुपेश time बाब काडलो तुकाय म्हणून. काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी आमगेले परत एकदा क्रेजी मोगी पळोवपा खातीर वय 27 आनी एक पाटी हांव स्पेशली रिक्वेस्ट करता सगळे कोंकणी उलोवपी आमगे भाव भयणां कडेन क्रेजी मोगी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय क्रिस सिल्वा आनी प्रोड्यूस बाय ए दुर्गा प्रसाद हें इफी आहा 27 तारखेर 2/15 माकिनेस पॅलेसींत इफीक ऑफिशियली सिलेक्शन जालां
ESG हांव काळजां देव बरें करूं म्हणटा आनी एक पाटी काळजा हॉलायसान देव बरें करूं म्हणटा दुर्गा प्रसादाक तेणें हें फिल्म क्रेझी मुगी प्रोड्यूस केलें आतां सगल्यान आमी तें इफीकूय चोया आनी इफी सोंड मागीर मारगांव तेजो डिसेंबरा 7 तारखेर 7:30 प्रिमियर शो आहा सगळे आमगे भाव भयणाक सगळ्या मिक्स नॉर्थ सावथ कित्याक इंग तुका मातशें रेजिस्ट्रेशन बी कोन्न वचपाक घोडी आडकोडी जावपाक शकता 7 डिसेंबर इट इज फॉर ऑल All. सगळ्या प्रिमियर शो सगळे जाण. 7:30 आनी हांव सोजमोता हे पाटी सगळे ह्या फिल्माक भरपूर सपोर्ट करता म्हण काळजां सान देव बरें करूं तुकाय काळजां सान देव बरें करूं देव बरें करूं. देव बरें करूं So, राम पळयताले जॉन डिसिल्वा द वन हू डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन आनी तो जसो लोकांचो फॅन आसा तसो आमी ताजे फॅन आसा आनी खास करून खुबशे गोंयकार आसा जेंकां कॉमेडी आनी जेंकां जर स्ट्रेस मातसो कमी करपाचो एफर्ट घेता जाल्यार जॉन बाब सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब युअर फेवरेट वेबसायट प्रोडक्शन पार्टनर्स इज goaviolin.com कीप वॉचिंग